राज्यातल्या पर्यटन वाढी खातीर क्रूज टर्मिनलाक प्रोत्साहन दितले आणि ते खातीर केंद्र सरकार कडल्यान मदत मेळटली अशी आशा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान व्यक्त केल्या। मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय जहाज बंदर आणि उदका मार्ग आणि आयुष मंत्री सर्वानंद सोनावाला हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। ह्या विशीं आनी माहिती दिताना केंद्रीय जहाज बंदर जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सोनेवाला हांचे कडेन वेगवेगळ्या विशयांचेर जाल्ली चर्चा फायद्याची थारली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटले। राज्यान जहाज बंदर आणि उदका मार्ग मंत्रालया कडेन संबंधित वेगवेगळी कामां सुरू आसात। हातूंतल्या सागरमाला वरवीं येवपी कामांकूय प्रोत्साहन दिवन पणजी आनी वास्को हांगा क्रूज टर्मिनल उबारपा खातीर यत्न करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। केंद्र सरकारान खनिज निर्यात शुल्क 30% वयल्यान 50% केल्या। देखून आता गोंयांतल्यो खणी बेगीन सुरू जावपाची शक्यताय कमी आसा। सर्वोच्च न्यायालयान कर्नाटकांतल्यान खनिज वेवसायाक थाकाय दितना उण्या ग्रेडीचो खनिज म्हाल विकपा खातीर मान्यताय दिल्ली। तेच धर्तरेर गोंया खातीरूय थाकाय मेळोवपा खातीर खण उद्देगाक यत्न सुरू आशिल्ले। पूण केंद्र सरकारान खनिजा वयल्यान निर्यात करांक व्हडा प्रमाणात वाड केल्ल्यान गोंयां सयत देशांतल्या खण उद्देगाक मोठो धक्को बसला। खणी बेगीन सुरू करून राज्याक व्हड महसूल मेळटले ह्या हेतान गोंय सरकारान आपले खनिज विकास महामंडळ स्थापन केल्ले। पूण निर्यात करप जर 50% केलो जाल्यार राज्यात सरकाराकूय हो वेवसाय करप परवडचो ना। गोंयांतल्यो खुबश्यो खनिज म्हाल उण्या ग्रेडीच्यो आसात। देखून देशांत ताका व्हडलीशी मागणी नासता। हाका स्टील कंपनीनूय ह्या म्हालाचेर प्रक्रिया करपाक परवडना। भौशीक बांदकाम खात्यान वरिष्ठ कनिश्ठ खंयचोय अभियंतो जर लाज घेता जाल्यार सरळ म्हाका सांगात अशें आवाहन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी कंत्राटदारांक केलां। भौशीक बांदकाम खात्यान सगळ्या प्रकारची कामां पुराय करून घेवपा खातीर कंत्राटदारा कडल्यान व्हडा प्रमाणात लाज मागतात असो आरोप आसा। ह्या आरोपाक लागून काब्राल हांणी हें आवाहन केलें। अशा प्रकारची लाज कोणी मागत जाल्यार सरळ म्हाका सांगचें अशें ताणें म्हटलें। भौशीक बांदकाम खात्यान येता त्या वर्साभरांत व्हडा प्रमाणात वरिश्ठ श्रेणींतले अभियंते निवृत्त जाता। त्या जाग्यार नव्या अभियंत्याक बढती मेळप गरजेचें आसा। ह्या खात्याचें काम व्हड आसा। देखून अर्थीक निधीची व्हड प्रमाणात गरज पडटा। देखून हे विशीं आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन लेगीत उलयलां अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिली। पेट्रोल दर कमी केल्ल्याच्या फाटभुंयेचेर सरकाराचेर हमलो करतना भारतीय जनता पक्ष युक्तीवादाचो आधार घेवन ऑप्टिकल इल्यूजन तयार करता असो खर आरोप काँग्रेस पक्षाचेर केला। अबकारी कर उणो केल्या उपरांत लेगीत एप्रिल 2014 परस पेट्रोल डिझेल आणि LPG सिलिंडराचे दर खूब चड आसात असो आरोप काँग्रेसीचो राष्ट्रीय म्हणयारो गौरव वल्लभ हांणी सांगला। अर्थवेवस्थेविशीं आनी अर्थीक वेवस्थापना विशीं भाजपा सरकाराक मात्तूय सुलूस ना हें भाजपान मान्य करून तज्ञां कडल्यान मार्गदर्शन घेवचें सोडून भाजपा फकत ऑप्टिकल इल्यूजन तयार करता असो आरोप वल्लभ हांणी केलो। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा टोकियोन NEC कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष नोबुहिरो एंडो हांची भेट घेतली। तांच्या 2 दिसांच्या जपान दौऱ्याचे एक भाग म्हण आनी भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रांतल्या जपानी बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या भूमिकेविशीं चर्चा केली। पंतप्रधानांनी भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रात खासा करून चेन्नई अंदमान आनी निकोबार बेटां आनी कोची लक्षद्वीप बेटां OFC प्रकल्प हातान घेवपाच्या NECच्या भूमिकेची तुस्त केली। तांणी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह येवजणे वरवीं गुंतवणुकीच्या संदेचेर लेगीत उजवाड घातलो अशें परराष्ट्र मंत्रालयान एक निवेदनांत म्हटलां। MEAच्या मतान तांणी उद्देगीक विकास कर आकारणी आनी कामगार क्षेत्रां सयत भारतांत वेवसाय करप
खेळा मंत्री गोविंद गावडेन पेडणेच्या स्पोर्ट्स स्टेडियमाची पळोवणी करून थंयचो साधन सुविधा वाडयल्यो अशें उतर दिलां। पळोवणी केल्या उपरांत संकुलाचो सांबाळ सारको जावन नाशिल्ल्यान परिस्थिती इबाडल्या अशें दिसून आयलें। पुराय खेळा संकुलाच्यो लायटी फुटल्या, तशेंच खेळा मैदानाची रुंदाय कमी आसा, मैदानाक जाय तशी ना। ते खातीर अधिकाऱ्यांकडेन भासाभास करून निर्णय घेतलो। खुबशा खेळा संकुलाची देखरेख उणी पडल्या अशें खेळ मंत्री गोविंद गावडेन ह्या वेळार सांगलें। आमी देशाक जगांतले कंटेंट हब करपा खातीर जाय ती पावलां मारतले। तशेंच आमी देशाक फिल्म मेकिंग, फिल्म प्रोडक्शन आनी पोस्ट प्रोडक्शनचे जगांतले थळ करपाक वावुरतले अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसिद्धी मंत्री अनुराग ठाकूर हाणें कान्स फिल्म फेस्टिवला वेळार जाल्ल्या इंडियन पॅव्हिलियनांत ते उलयताले। तशेंच थंय जमिल्ल्या सगळ्या लोकांक गोंयांत जावपी 2022च्या इफ्फीक तांणी आपोवणें लेगीत दिलें। पेट्रोल, डिझेल आनी घरगुती गॅसीचे दर कमी केल्ले खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे उपकार आठयले। पुराय देशांतल्या कोट्यावधी लोकांक म्हारगायेंतल्यान थकाय मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें। केंद्र सरकारान आपले कर कमी केल्ल्या उपरांत आतां तरी बिगर भाजपा राज्य सरकारांनी आपले कर कमी करून लोकांक जीवन आवश्यक गजाली आनीक सवाय कश्यो मेळटल्यो हें पळोवचें अशी मागणी दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हांणी पूर्व नियोजित अयोध्या दौरो स्थगीत कित्याक केली हाचे विशींचे मोनेपण निमणे सोडले। ह्या दौऱ्याक उत्तर प्रदेशांतल्या खासदार ब्रिजभूषण सिंह हांणी विरोध करीत राज ठाकरे हांणी उत्तर भारतीयांची माफी मागची अशी मागणी केली। पूण हो सगळो आपल्या विरोधांत महाराष्ट्रानच रचिल्लो कट आशिल्ल्याचे अशें राज ठाकरेन म्हटलें। आपूण हट्ट करून वचपाचें थारायल्लें जाल्यार मनसेचे हजारो कार्यकर्ते अयोध्येंत येवपाचे आनी थंय जर कितें घडिल्लें जाल्यार हे कार्यकर्ते उत्तर भारतीयांच्या आंगार वचपाचे आनी मागीर तांचे आडकीशी दाखल जावपाच्यो आनी एन वेंचणुकेच्या वेळार कार्यकर्त्यांक त्रास दिवपाचे। देखून हांवें अयोध्या दौरो रद्द केला अशें राज ठाकरेन म्हटलें। उदका स्त्रोत खात्या अंतर्गत कोलवाची खाडी नितळ करपाचें काम सुरू केलां। बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान हे कामाचें उक्तावण केलें। कितलींशींच वर्सां ही खाडी कोयरान बुरशी जाल्ली। पावसा दिसांनी हे खाडयेचें बुरशें उदक दर्यान वतालें। हे खाडयेचें प्रदूशण थांबोवंक कितलींशींच वर्सां यत्न चल्ल्यात। आयकॉनिक बीच म्हूण देशभर नांव आशिल्ल्या कोलवा बीच हे खाडयेक लागून घाण जातालें। आतां आमदार वेंजी वेगसान ही कोलवाची खाडी पावसा पयलीं निवळ करपाचे यत्न करत आयतारान निवळ करपाचें काम सुरू केलें। खाडी निवळ केल्ल्यान लोकांच्या प्रस्नांक थाकाय मेळटली अशें आमदार वेंजी वेगसान सांगलें। आदल्या आमदारां कडल्यान खूब तेंप उरिल्लीं कामां हातीन घेवपाचे यत्न आतां बाणावलेचो आम आदमी पक्षाचो आमदार वेंजी चलयता। वेंजीन पेडा बाणावलेचो नालो निवळ करपाचें काम हालींच पुराय केलां।
दिवचलच्या म्हालातल्या आमठाणे धरणातल्या उदकाची पातळी सध्या उणी जाल्या। सध्या या धरणात 45 मीटर इतको उदकाचो सांठो आसा। फाटल्या म्हयन्यात 47 मीटर इतकी धरणातल्या उदकाची पातळी आशिल्ली। साळ बांदांतल्यान या धरणान उदक सोडप सध्या बंद केला, देखून उदक कमी जाला। मॉन्सून सुरू जाय मेरेन धरणातल्या उदकाचेर कांयच परिणाम जावचो ना, उदका स्त्रोत खात्याचो दावो आसा। वास्को कर्नाटका मार्गा वयल्या कोले स्टेशना कडेन कोळसो व्हरपी रेल्वे सांजेच्या सुमार 6 वरांचेर रुळा वयल्यान देंवली। या गाडयेचे सुमार 4 कंटेनर रुळा वयल्यान देंवले। या रुळाचें काम चालू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या, देखून कोले दूधसागर रेल्वे रूळ कांय तेंपा खातीर बंद दवरतले आनी ह्या कामाक लागून ह्या रुळा वयल्यान वचपी गाडयांचें वेळापत्रक बदललां अशें रेल्वे अधिकाऱ्यांनी कळीत केलें। मात ह्या रुळाचें काम पुराय जाल्ल्यान हो रूळ कार्यात्मक जाल्ल्याचें कळीत केलां। फोंडा पालिका आणि सरकाराच्या जोडपालवान स्वयंपूर्ण गोय या माध्यमांतल्यान ज्येष्ठ नागरिकांक कार्डां वांटली। कार्यावळी वेळार फोंडेच्या नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगले, दर वॉर्डांत ज्येष्ठ नागरिकां खातीर सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळचो हो यत्न आसतलो। गरजे वेळार सदांच आसतलो अशें उतर तांणी दिल्लें। कार्यावळी वेळार फोंडेचे नगराध्यक्ष रितेश नायक, पालिका मुख्य अधिकारी योगीराज गोसावी आनी नगरसेवक आनंद नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। फुलंब्री औरंगाबाद रस्त्या वयल्या गणोवरी फाट्यालागच्या एका चलत्या गाडयेन अचकीत पेट घेतलो। सुदैवान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना, मात ह्या अपघातान 4 चाकी पुराय तरेन लासून गोबर जाल्या। औरंगाबाद हांगचे 2 जाण आयतारा सांजेचे फुलंब्रीच्यान औरंगाबाद दिकेन वताले, त्या वेळार गणोरी फाट्या लागीं 4 चाकीन पेट घेतलो। पेट घेतिल्ल्याचे लक्षांत येना फुडें चालक आनी ताचो वांगडी गाडी थांबोवन गाडये भायर देंवले। पळयता ह्या उज्यान भयान रूप धारण केलें आनी कांय खिणां भितर गाडी लासून गोबर जाली। अशे कुशीक कसलेच उदकाची सोय नाशिल्ल्यान उजो पालोवपाक अपयेस आयलें। गोय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान घेतिल्ले 12वेचे परीक्षेत दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयाचो सरासरी निकाल 99% आयला। विज्ञान फाट्याचो निकाल 100% लागला। वाणिज्य फाट्याचो निकाल 98% लागला। कला फाट्याचो निकाल 99% लागला, जाल्यार वेवसायीक निकाल 97% लागला। ह्या विद्यालयाक उत्कृष्ट निकालाची परंपरा कायम दवरल्या। उत्कृष्ट निकाल लागिल्ले खातीर शाळा वेवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी खोस उक्तायल्ली।
भारतांतले दुसरे सगळ्यांत व्हड IT हब म्हूण वळखिल्ल्या गुरगांव शाराक सोमारा सकाळी अचकीत पावस कोसळ्ळो. ह्या पावसाक लागून गुरगांवचे खुबशे रस्ते उदका पोंदाक गेले. ती बस गुरगांवच्यान बसीन रोड वाठारांतल्यान वता. रस्त्या वयल्यान उदकाची उंचाय इतली वाडली की ह्या बशीन अचकीत उदक भरलें. प्रवाशांक सकयल देंवन बस चालकान उदकांतल्यानूच वाट काडली. गुरगांवच्या बऱ्याचशा वाठारांनी सद्याक उदक भरिल्ल्यान ट्राफिक जाम जाला. कामराभाड वाठारांत पावसाचो हंगाम सुरू जावच्या पयलीं खोळयो बांदपाचें काम झुजा पावड्यार चालू आसा. WRDन हें काम हातीन घेतिल्लें, पूण कितलेशेच म्हयने काम चालूच आसा. पावसा पयलीं खोळयो बांदपाचें काम पुराय जावंक ना जाल्यार पुराय उदक घरांनी भरपाची शक्यताय आसा. कामराभाड वाठारांत बारीक पूल आशिल्लो तांची रुंदाय वाडोवपाचें काम सुरू आसा. पुलाची रुंदाय 7 मिटरान वाडयतले. काम पुराय जायना ते मेरेन ह्या पुलार गाडयांचो वावर करपाक मेळचो ना. ते खातीर थळाव्यांक खूब त्रास जाता. थळाव्यांनी सरकारा कडेन बेगोबेग काम करपाची मागणी केल्या. पेट्रोल डिझेलाचे किमती देंवोवपाच्या निर्णयाचे लोकांनी स्वागत केला. मात लोकांक किमती आनीकय देंविल्ल्यो जाय. लोकांनी पेट्रोल पंपाचेर उमेदीन गर्दी केली. ₹9.5 न्हय जाल्यार ₹25 तरी देंवोवचे अशी मागणी लोक करतात. लोक सांगतात पेट्रोल हें आमचे सदचे जिणेक लागपी. जे आमकां जिणेक सदां लागता ते चड करून सरकारान किमती कमी करपाक जाय. फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं म्हापसा बस स्टँडाक कुशीक आशिल्ल्या सुवातेर बेघर गोंयकार बेकायदेशीर वस्ती करून रावतात. ह्या वस्तीचो आंकडो वाडत आसा. आयज गोंयांत काम करून आपली दिसपट्टी जीण जगतात. ते सुवातेर तांच्यांनी धाकट्यो खोपी बांदून आपली जीण सारतात. तांची भुरगीं प्रायवेट स्कुलांनी शिक्षण घेतात. आधार कार्ड आनी मतदान कार्ड लेगीत आसात अशी ती बेघर गोंयकार सांगतात. ज्या सुवातेंचेर ती रावतात थंय उदक तशें कोयर फासून पडिल्लो दिसता. ह्या बेघर गोंयकारांचेर कोण कित्याक लक्ष घालना असो प्रश्न उप्रासला. फाटल्या 2 वर्सां सावन पर्यटन उद्देगाक कोविड महामारीचो खर धपको बसला. हे फावटी देशी पर्यटकांक लागून पर्यटन हंगामाक बरी सुरवात जाली. उपरांत नोव्हेंबराच्या मदल्या दिसांनी डेल्टा व्हेरियंटाक लागून लोक येवपाचे उणे जाल्या. गोंयांत सामकेच उणे विदेशी पर्यटन आयले अशी माहिती थळाव्या वॉटर स्पोर्ट्स अँड शेक धनियांनी दिली.
भाजी आणि नुस्त्यांचे दर वाडटा देंवता, पूण ह्या फावट टमाटांच्या दरान सेंच्युरीचो आंकडो गाठलो. फाटल्या दिसांनी टमाटांची दर 200 रुपया किल वयल्यान देंवन 60 रुपया किलोंचेर पाविल्ली, पूण अवकाळी पावसाक लागून पिकावळीचेर वायट परिणाम जाल्ल्यान टमाटांची दर 100 रुपया किलो जाला. दुसरे वटेन अरबी दर्यांत आयिल्ल्या वादळाक लागून नुस्त्यांची दर आयतारा सावन वाडली. इसवण 1000 रुपया, चणाक 900 रुपया आनी सुंगटां 500 रुपया किलो जाल्या. राज्यान 31 मे उपरांत 2 म्हयनो दर्यो बंद आसता. ह्या वादळाक लागून नुस्तेकारांक व्हड फटको बसला. ह्या म्हारगायेन गिरायकाच्या तकलेर आटयो हाडपाची गत केली. साश्टीचे शेतकी विभागीय अधिकाऱ्यांचे कार्यालय दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या म्हालांत भेट दिवन शेतकीक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान आंखिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजणेचो लाव कशे घेवप हाची म्हायती दितले. तशेंच शेतकारांचे प्रश्न सोडयतले. दक्षिण गोंयच्या पंचायतींनी तशेंच नगरपालिकांनी हे खातीर वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन करतले, अशी म्हायती शेतकी अधिकारी शेरीक फुतार्दो हांणी दिल्या. कोरोना महामारी खातीर राज्याचे अर्थीक गणीत हालिल्ल्यान साबार प्रश्न उप्रासल्या. ह्या परिस्थितीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी राज्याचे जीएसटी प्रतिनिधी आनी पंचायत मंत्री माविन गिदुन्यो हांच्या वांगडा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांची भेट घेतली. ह्या भेटी दरम्यान राज्याक मेळपी जीएसटी येणावळ तशेंच नवीन अर्थीक धोरणां प्रमाण वेगवेगळ्या घटकाच्या करांत जावपी वाड, मिना खणींचेर वाडिल्लो निर्गतीचो कर हे विशीं चर्चा जाली. जीएसटींतल्यान कमी येणावळ येवपी राज्याक 5 वर्सां केंद्र सरकारान शॅर दिवपाचो निर्णय ह्या आदीं दिल्लो. मात ते उपरांत आनीक 2 वर्सां जीएसटी दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. मात तो मेळोवपाक कळाव लागतलो. ते खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खातीर येवपी खर्च तशेंच कर्मचाऱ्यांचे पगार आनी निवृत्त वेतन दिवपा खातीर सरकाराचें रीण काडपाची परिस्थिती आयल्या. पर्यटन मंत्री आनी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी सोमारा मनसून पूर्व कामाचो नियाळ घेवपी बसका पर्वरी सचिवालयांत घेतली. ह्या वेळार पुलीस, उजो पालोवपी दळ, उदका स्त्रोत खातें, भलायकी, PWD खातें तशेंच हेर खात्याच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. आपत्तीच्यो कसल्योच घडणुको घडच्यो न्ही म्हण पूर्व तयारेच्या हेतान ही बसका घेतिल्ल्याची म्हायती तांणी दिली. इंडो पॅसिफीक पार्टनरशिप घट करपाची आसत जाल्यार 3 खांब्यांचो आदार घेवचो पडटलो, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंडो पॅसिफीक इकॉनॉमीक फ्रेमवर्क कार्यावळींत उलयतना म्हटलें. ट्रस्ट, टायमलायन आनी टीमवर्क हे इंडो पॅसिफीक इकॉनॉमीक फ्रेमवर्कचे 3 मुखेल खांबे आसपाक जाय, अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. हे 3 खांबे इंडो पॅसिफीक पार्टनरशिपाक घट समावेशक आनी फ्लेक्सिबल करतले, अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें.